jingle bell, jingle, all is well. Santa Claus coming here and running everywhere. Lampiao तुमका मुंगे सगळ्या मोरगादा एक शांती काय आणि उर्बेन बोलो नातला परब आवड्याता. ओय मेले रे, जाग जाय मुझ नाव लांप्याव आणि वो गरम गोंयकार घेऊन येईल तुमका. गोंयच्यो आणि सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशे नाव आता पुराय खबरो ऐकाय. शांतीची रात, पवित्र रात, सगळे शांत, सगळं उजवाड, अंकवर मोरी आणि बाळोक, निर्मळ तसं सुपुरलो, मोवळ आणि एकदम तोंड नीटला सुरगीच्या शांतीन. काय बड्डे स्वता न्हू. आता तुम्ही चिंत्या ही सगळी इंग्लिश क्रिसमस कॅरल आसाय ती कोंकणीन म्हळ्यार कितू संतोष भोगचणारे. तुमकां खबर आसा कॅरल सिंगींग कमी जावपाक कारण कितें? राव तें सांगच न्हू पयलीं. हे शांती आनी खुशालकाय एक समान मू. ह्यो पाटीच्यो किरम्यो, बलात्कार आनी करप्शन खबरकच न्हू. पयल सद्या तुमकां सगळ्या खुशाल बरीत नाताला आनी हे न्याय वरोस सावंड येता. नाव बॅक टू आवर टॉपीक. कितें उलयतालीं आमी? क्रिसमस कॅरल सिंगींग कितको कमी जालें तें. आदल्या युरोप गांवांनी थंडाये दिसान लोक घरांनी एक वांगड जमा जायन कांतार मुडीत घरान वयतालीं. तें एक फॅशन असो आसलोलें. पूण ही कांतरां तेदोन क्रिसमसान आसलोलीं. तेदोन ती मुखाय कांतरां म्हळ्यार तांकां मागीर लोक जेवण हायरान तेशें खावपा पिवपाकूय दितालीं. आनी ते करने तेदोणा वासेलिंग म्हणटालीं. वासेलिंग. आनी हें डिसेंबरा म्हयन्याकून बाकीचे तेंपार चलताले. माया म्हयन्याक ताका मे कॅरल्स म्हणटालीं. आनी शेत निवपा टायमारू हार्वेस्ट कॅरल्स म्हणटालीं. ही मरे सगळीं लातीन भाशेन आसलोलीं. मागीर 1002 अन्नो दोमिनी वर्साक. अन्नो दोमिनी म्हणो कितें जाणाय तुमी न्हू. आसूं ते हांगे थोडे अणभवार्थी मनशां लागून सांगता. अन्नो दोमिनी म्हणजे जेजू जल्मा येयल त्या दिसा सावन. समज 2025 अन्नो दोमिनो वर्स म्हणल्यार जेजू जल्मा येयल तेदोनसो आतां 2025 वर्सां जालीं. तेदोणा सान फ्रांसीस दे असिसी न्हू. हांगे गोंयचो सान फ्रांसीस सायबा सोड आनीकूय सान फ्रांसीस आसमो खबर आसा तुमकां न्हू. मिसा गेले रे कोट न्हू तें. आसूं हे सान फ्रांसीस दे असिसी न्हू कॅरल बाळोक जेजू नांवान सिंपल इंग्लीश भाशेन घडोवली. सगळ्यां समजो जाय मू. आनी तेश कोनाका ती सारकी फामाद जायन तेदोणा तेंकां क्रिसमस कॅरल म्हूण नांव दिलें. पूण जालें कितें? बाळोक जेजू अरोण्या डेजर्टा गांवां जालो न्ही रे. पूण वर्सां आनी शेंकडे पासार जाताय म्हळ्यार ते हांगे देडशाणे आनी जाणार कांतोरिस्तांनी त्या क्रिसमस कॅरलां डेजर्टान तूं रेंव भायर उडयन तितूं इश्नो बोलो तितले न्हू. पीक लायट्यो गायल्यो, क्रिसमस ट्रीज उब केले आनी तो तांबडे सूट नेसलो कोण रेनडियर म्हणून जानवरां घेवन वाऱ्यांतल्यान उडोवन गिफ्ट वांटून भोंवपा लागलो. सांता क्लॉज म्हणलो. पुराव ही इतलीं वर्सां आनी शेंकडे पासार जायन 1972 अन्नो दोमिनी वर्सा
एक दीस सांजे वयले शेजऱ्या दाम्याव मागीर बंब्या चेडो सकयल बाबूश मोठे वतोन तोंडमाड्यात जुवांव आनी फ्रांशीक आनी योज ट्रुली लांप्याव एक चामड्या बॉल घेवन हुशाल बरीत फुटबॉल खेळटना त्या बॉला फुस्कोन वारे वचोन पचोक जालो. इतल्यान दाम्यान तो पांक्चर जालो तांबड्या बॉल आतीं घेवन तोंडा बंच केले. हांवें म्हणलें दाम्या भिनाका आम तेज ब्लॅडरा आनी पॅचमान पत्तू वारे बोचो. बाबूशान म्हळें हेज पयलीं तेग 7-8 पॅच मारलो आसाय म्हाका दिसना ते ब्लॅडरा आनी पॅच मारूं जाग आसता मू. रोड कुरेसो ताड कोन्न दाम्यावान म्हळें तुमी चिंत नासतना कितें उलयताय. हेज ब्लॅडरा पॅच मारून पयलीं सद्या तेज चामड्या कात्रो गायन ब्लॅडर भायर काड पॅच मान पत्तू भित्तो गायन तें चामडें पोत्तू शिंवचे पडटलें आनी तेश करून सोंश्या बरें वयचे पडटलें. सोंसांक बल घेवन येता तें चयल्यार पिंतू तें चामड्या कातरपाक कांतोण घेवन आंक कातरो आंच हाटल्यान जावन येतलो. हेश मुठां सोगल्यान बोगलांटा असो दोडकोन बंब्या चेड्या चोवपा लागले. वय आतां म्हाका चयताय म्हूण बंब्या चेड चडवलो. राव आतां तुमी म्हटले सोंश्या मदें आनी आंच मदें केसो दुस्मान काय आसतरी म्हूण. राव सांगता तें सांगच न्हू पयलीं सोंसो म्हणो कोण तेंवूय एक्सप्लेन कोता. सोंसो आंगे गांवचो चामार. कोणाले चामड्या मोचे वो जोतीं तुटल्यार तेज बरी धांवताले तेका पोंत मारूं जाय म्हूण. 75 वर्सां सोंसो दीस रात इम्बील हायन कितू एक्टीव आसलो रे. आच्या भुरग्या हाटल्यान तें कांतोण घेवन धांवन येवपा आयकनासलो. तेज केंस हाड आनी मिशी पिकोन दये जायन तेज मिरी पळोवन तोंडा चयल्यार सारको सोंश्या पेटेसो दिसतालो. तेका लागून गांवांत तेका सगलीं सोंसो म्हणटालीं. बॉम्ब्या चेड्यान कंटिन्यू केलें तुमी न्हू ते गेल ते पावटी आपूण हाटल्यार रावन म्हाका मुखार दांड बॉल शिवूं जात्री पयशे हारिकोन आसतना तेकोच तो बॉल घेवन धांवन येवपा लायलो तें. आसूं म्हळें तुमी भिनाकाय आमी नेये चामड्या बॉल घेवचो. वय नेये बॉला 50 रुपया हुंयचे हाटले म्हूण रोडकूट ताड्यान दाम्यावान आनको म्हळें. ते दीस आमी 7 जाणां बरे ओगोद मुंगे तिमांगे बॉल बयसोन फ्रेश नेवऱ्यो आनी कोरमोलां खावपा बसलोले. इतल्या हुंयच्या काळखांतल्यान क्रिसमस कॅरल असो म्हणून आयको येयलें. एकलो तो पोरने सांता क्लॉजा ड्रेस आनी तेज बारा तेग जावन गळ्या लाता दबी गायन वाजयत तिमांगे देरां येयले. जिंगल बेल ऑल इज नॉट यू वेल क्रिसमस फादर कमिंग अलोंग लाब्रू डिब्रू डेल. जिंगल बेल सायबा कशें रेड इंग्लीश क्रिसमसा कांतार आयकोना आमी नेवऱ्यो हातोसून एकमुखा तोंडा चोवपा उरले आनी तेंगे म्हूण काबार जाच न्हू पयलीं मुंगे तित्यूव बॉल कायेन तेंगे लुकटा पोत्यान 10 रुपया नोट गायन गेलो. सांता मारिया माय दे देवूस म्हूण आमी सगळे एकमुखा तोंडा चोवपा लागले. ते भुरगीं वयतरी हांवें म्हळें हांव जाणा ने बोल कितको घेवपा जातो तें. क्रिसमसा आनी 3 दीस उरल्याय न्हू. फाल्यां सोन आमी 7 जाण क्रिसमस कॅरल सिंगींगा या. ते आयकोन सगल्यांगे उर्बा चोडी. आमी दाटो चामड्या काडे आनी दया रंगा फुटबॉल घेवचो म्हूण दाम्यावान म्हळें. आनी केसो रंगा बॉल मेळटाय तरी हांवें म्हळें. ने बॉल घेताच हांव तो आंगे पोरने बॉलोन सोंश्या डोनेट कोतलो. तेज विंकून पयशे मेळटाय ते हा म्हूण बॉम्ब्या चेड्यान म्हळें. रावाय रे शित्ता फुडें मीठ हायना काय म्हूण हांवें तेंका शिटकावणी दिली. पयलीं सद्या आमी 2 तरी क्रिसमस कॅरल शिंको जायी आनी सारकी शिंको जायी. ते आतां गेले ते मेस्ता आड्या वयल्या भुरग्यां भाशेन कांयच्या कांय म्हणपा न्हू. ओत्तोन म्हणो लागलो आमी इंग्लिशीन म्हणया आंगे सारकी पॉश पाट्टी म्हूण लोक चड पयशे घातलो. आपणा भयणीक एक कादेन आसा तेजेर इंग्लिशीन बरयलो 2 क्रिसमस कॅरल आसाय. हांव तो तेका मागोन हाडटलो. देरफेन तूं दाम्यावान म्हळें आपणा इरमांगे एक पोरने बॉक्स गिटार आसा तें वचें. हेंचे भाशेन गळ्या लाता दबिगान दडायच न्हू रात भोंवचे. राव रे म्हूण हांवें म्हळें तूं इरमाव गिटार कितको दितलो. तो व्याजी आसना रे म्हूण तेणें आंगे उर्बा आनी चोळी. राव म्हळें हांवें सांता क्लॉजा ड्रेस हुंयसो हाडले.
हे विचारता सगळ्या पोचकोट्या फूंक हुस्कं पोत्तून देवली. बॉम्ब्या चेड्यांमुळे नेट फ्रांशका घरा उंटी लायलो एक क्रिसमस फादर रुपणे आणि तांबडे तोपे आसा ते मागून हाडून जाता. काल सांगू मी सईच पडले. आय म्हण मुक्क एक तांबडे बुशकोट आसा देख गोड्या आणि बाकी बॉर्डरीचे कापूस पांकूच पडलो. आत फकत तांबडे पॅन्ट जाय मुळे दाम्या म्हणू लागलो 45 जाक्षाला जरा वय एक पॅन्ट लांबयलो आसा ते काढेले. नो प्रॉब्लेम मुळे हांवें शेजऱ्या मिलाक नागे बल्कां तांबडे कोर काळो तेंगे बालद्या आजून एक्स्ट्रा कोर उला. तू ते पॅन्ट हाड्याम हाल तेकतो तांबडे रंग काड्या राती वक्ता कणाकच ना. ते दुसरा तिक माक केशीच नितपणा जाली. मांद्रेचे आड पण चिंतू लागलो हुंच घरा भोंवतण कित्तू पयश पडले ते. हांवें कोंत केले एक घरा निम्माणे पासून 2 रुपया गायल्या 50 रुपया बोल घेवपाक 25 घरां बोंच पडटले. ते भायर तो घेवपाक 4 जाणां तरी मडगांव वचपा तिकेटी एकल्या देस्पेस 2-4 रुपया म्हणजे सगळे मेळून तिकेटी 16 प्लस 50 रुपया लागतले आणि सगळी मेळून 33 घरां बोंच पडटले. दुसऱ्या दिसा सगळो कारभार करून जात्रिकेत काय करून म्हाक मरे सांता क्लोज केलो. तें बरें आसा. ते पेंट मालो काल हांवें गायलो मुंगे दोंपरांको सोंतीन इंच सकल 3/4 असो इत्त मडे जावपा लागले. कित्या तें काल हांव जागशाला दरा गेले न्हू. तेका 45 म्हण लोक बेस्तो म्हण आसलोलो. तो 45 इंच हायटी मनीस. सायबा बघो हे काल हांव गायन भोंवल्या लोक म्हाका आसतो मरे मुळ्या बॉम्ब्या चेड्यान मुळे राती दिया उजवाडान तुगे आनी पांय कोण चोपायतो रे. दीस भोवतीक क्रिसमस कॅरल प्रॅक्टीस करून आंबरे ओगत कॅरल सिंगिंगा भायर सरपा हांवें दाम्या कान्ना सांगिल्लें. तूं गिटार मातशें सवका वाजय म्हूण दिसता सबय व्हरों जायना ते. कित्या तो हांगे गिटारिस्ट आनी तेका बाड्या गिटार वाजोवपाक कॉर्ड्स म्हणटाय ती लागताय म्हूण आनी खबर नासलोली. सारको अमिताभ बच्चना भाशेन चँग 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 उर्बे बरीत वाजयतालो. ते दीस सांजे वयर पयलेच घरां गेलो कडेन मुंगे कंत करप मातशें फास्ट जाल्लें. कित्या 2 रुपया न्हू 8 आण्यांक कॉइन गायलो. दुसऱ्या घराको गेलो 1 रुपया कॉइन गायलो. सायबा बोगोश तें चोयन हांव दीप चिंतना पळो हे इश्पान चांबड्या बोल घेवपाक कित्तू घर बोंच पडली काय म्हूण. तिसरें घर मरे दुर्गांतू बाकरा गेलें. हांवें चिंतिल्लें हिंग गडे 2 रुपया पडत म्हाका. आम तेगे घराक बायल्या जिंगल बेल कोत म्हळ्यार दुर्गांतू बाकर दोणा कदे जायन आलत धलत कप मन टायट जालोयन बॉलकां सोप्याचे गडक बैसोन इस्माईल दिली. तो मरे ते देवळघरा एकलो रावतालो. तिंगांगे 2 क्रिसमस कॅरल चिंकलो तिंदून तू एक म्हूण जाल्लें. बाकार लोकत पोत्तून भितर वचोन एक शिंबऱ्या नोटाणा आंक दाखयना आनी म्हणून लागलो आनी एक कॅरल मुडे. हांवें मुंगे तोंडा रुपणे वयर काण चोयलें होरें तें शिंबऱ्या नोट जाल्यार सगळे हुशाल जायन ओ होली नायट म्हूण दुसरें प्रॅक्टीस केलो कॅरल मुळे. निद्देसो जायन बसलो कडेन बाकरान तें शिंबऱ्या नोटा आपणा तोंडा वार घान पोत्तू इस्माईल दिली. म्हणजे हे शिंबऱ्या नोट तेक लागून आनी मुळे. सायबा बोगोश आमी 2 क्रिसमस कॅरल प्रॅक्टीस केलोली. एकमुखार तोंडा चोयत म्हळ्यार मतनीन केन्ना आयकना आसलो भाशेन डॅशिंग थिंग स्नो डिंग डॉंग डाब्रुसी लाक्षी बिगा की नापटी डबडी दी ओ जिंगल बेल हे मोठा सगळे जॉईन जाले. आनी कोणी जाल्या पिड्ड्यान मार्गान बडयन घर धाटा आसलोलो. ते कॅरल म्हूण जात्री तो मार कित्याक टायट जालो बाकरान निदान तूं धडे गुण आनक ते शिंबऱ्या नोट गुंडायले. ते नोटा आशेन दाम्या अनकमेस केले. माये काकुतीन बोलोले स्वर्गार संसाराचे. साय
बाबो गोशे सायबिडी गायोन मरे माय सायटी असलो होत न्ही मुळे ओ गरव लांप्या बाका टायट आसा त्याक कांयच कोणा आमी किती मोठाय ते म्हूण तेणे मुळे ते काबार जाता पाळ पळो बाकरान मरे दळी उगवण आसतना बेश्टेचे नोट सकल उजांगडाचे आनक गुंडायले म्हणचे आनी मुळे साय बाबो गोश सित्ती वासावन डेस्परेट म्हूण टायम बेस कोण आसतना बंब्या चेड्यान कमेस केले यो बायरे यो सोर म्हाका जाय पयलो सोर म्हाका दिना जाल्यार हें आयकोन बाकरा तोंडार सारकी पीसफूल स्मायल दिसती पळी आनी सकाळ गोरोत काडूंक लागलो हे हांगे निम्माण क्रिसमस कॅरल काबार जात म्हळ्यार तो चोडो टायट आसलो बाकार सोप्याचेरू आनी हॉर्सांक गुरेत काडूंक लागलो दाम्यावान सकाळ वचोन लोडू ते शेंबऱ्या नोट आत्ती आसलो तो ओडून काडे त्यो करण्यो चोयता मूज मेन दमुयेलो आनी हे मरे मुंगे आमेग मुटाय ते म्हाका थिंगसून सगल्यान घर फोड काळो इनोसेंट काय नाही अर्द्याचे हात दोन मुळे कितें करताय रे बाबा येश केल्या बंबय पावताय बरें रे येत ते मुंगडारा पोत्तू मेड्या ओ गरम गोंयकार आनी गरम जाचें पळय संपयत मुंगे काण्यो मोग आसूं This is Lampiao signing out.